मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत तापत चल्ला टॅक्सीकारांचो विशय. एप बेज आसूं वा टाउट्स, दखल घेवन उपाय काडपाची फक्त मंत्र्या कडल्यान आश्वासनाच, पूण अस्तित्वांत जायना कांयच लागू. सरकार करता तरी कितें? टॅक्सीकारांक पडला प्रश्न. गुन्यांवकारांनी पुलिसांच्या बेसांत ह्या सप्तकांत वास्को आनी फोंडेच्या जाणट्या नागरिकां कडल्यान भांगराच्यो वस्ती व्हेल्यो चोरून. लोकांक तशेंच वरिश्ठांक सतर्क रावपाचो सल्लो दिलो पुलिसांनी. फोंडा पालिकेच्या वॉर्डांत कोयराचो आयला महापूर. लोकां मदीं वाडल्या दुयेंसां पातळपांची भिरांत. पालिकेन घेवची बेगोबेग दखल. लोकांनी धरला मागण्यांचो नेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गुन्यांवकारांनी पुलिसांच्या भेसांत ह्या सप्तकांत वास्को आनी फोंडेच्या जाणट्या नागरिकां कडल्यान भांगराच्यो वस्ती चोरून व्हेल्यो. हांणी आदीं तांकां लक्ष केले उपरांत सुरक्षे खातीर वस्ती काडपाक सांगल्यो, अशें दक्षिण एसपीन माहिती दिली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज क्रायम ज्यो आसात ह्यो खूब जायत येयल्यात आनी वेगवेगळी क्रायम जातात. तितून भितर आनी एक आतां नवी परती स्टार्ट जाला, ती म्हणली जाल्यार सिनियर सिटीजनाक टार्गेट करपाचें. आनी हे टार्गेट कशें करपाचें की दोग जाण येवप बायकान आनी सिनियर सिटीजन खंय आसा तो पळोवप, एकटो आसा त्या जाग्याचेर तांकां थारोवप आनी आपूण पुलीस म्हूण सांगप आनी तेंचे कडेन ज्यो वस्तू आसात ह्यो लेसां घालप आनी ह्यो बॉल्सांत घाल म्हणप. आनी जेन्ना बॉल्सांत घाल आनी हांव घरा कडेन वचा न्ही तूं ओपन कर म्हणप. जेन्ना घरा कडेन जो सिनियर सिटीजन ह्यो वस्तू घालून घरा कडेन जेन्ना वता पॅक केल्ल्यो, त्या टायमार तितून फातर दिश्टी पडटात. ह्यो खुबश्यो घडणूक आसात. ह्यो कुंकळे एवरीडे फाटल्या दिसां जाल्ल्यो, त्याच बरोबर फातोर्डा जाल्या, दवर्ली जाल्या, वास्को जाले. आनी हेचे खातीर आज एसपी जो आसा टिकम सिंग वर्मा हेणे आज प्रेस करून सिनियर सिटीजनांक एक अपील केले कडेन आसा की तुमी पुलीस म्हूण सांगून जर येयले जाल्यार तांकां तुमी कांयच दिवची न्हू म्हणून. तुमी रोखडोच जाय जाल्यार पुलिसे फोन करचो. तो पिछले 2-3 दिन में 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें कि बाइक पर 2 सवार अपने आप को पुलिस वाला बताकर खास करके सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करके उनको रास्ते में रोकते हैं, उनको बोलते हैं कि जो सोना या गहना जो आप पहन के चल रहे हैं वो सेफ़ नहीं है, और उनसे ये कहकर उनसे निकलवा कर उन्हीं के किसी कपड़े में हैंकरचीफ वगैरह में उनको रैप करके उनको दे देते हैं. बाद में जब वो खोलते हैं उसको तो उनमें दिखता है कि ऐसा कुछ है नहीं और वो लोग उस सोने को लेकर जा चुके हैं. वैसे 2 केसेस अभी रिपोर्ट हुए थे 15 तारीख को, एक वास्को में चिकाली में और एक फतौड़ा में. उसमें दोनों में एक ब्लैक कलर की बाइक पर 2 लोग, एक आगे वाले ने हेलमेट लगा रखा है, पीछे वाले ने नहीं लगाया हुआ है. और ये यूजुअली दोनों केसेस में 70+ सीनियर सिटीजन है उनको टारगेट किया. तो हमने टीम बनाई हुई है इसमें पकड़ने के लिए. बट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कॉल्ड टू अवेयरनेस के लिए कि ताकि जो लोग हैं खास करके बुजुर्ग लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे कि ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो उस चीज़ में बिल्कुल झांसे में ना आए. कोई भी पुलिस वाला आपको बिना रास्ते पर रोक के हो सकता है आपको एडवाइस दे दे बीच में अगर कुछ गलत आप लग रहा है उसको, पर इस तरीके से कभी आपसे कोई चीज़ नहीं मांगे. अगर आपको कभी बीच में ऐसा लगता है तो इमीडिएटली 112 या 100 नंबर पर कॉल करें और लोकल पुलिस को वहाँ आने दें. उसके बाद जो करना है, ठीक है. ये इंसिडेंट पिछले साल भी हुआ था. हम लोग ने 1-2 बंदों को पकड़ा है, बट अभी इन्वेस्टिगेशन उसमें चालू है, ठीक है. तो दिस इज़ फॉर अवेयरनेस कि लोग इस चीज़ को समझें कि ये थोड़ा सा सीरियस है. अगर अवेयरनेस होगी तो लोग इसके झांसे में नहीं हैं. Any arrest in past cases like such incidents? We have arrested 1 person from Maharashtra, but still interrogation is going on. So I will reveal the details here. सिनियर सिटीजननी तांकां दिसता की खऱ्यान पुलीस आयली म्हणून. ही फेक पुलीस येता मरे, तांकां समजयता का भांगर काडून दवर, लेसांक घालून दिता म्हणून अशें दाखयता मरे आनी घेवन नाच जाता. खुबशे कडेन जाल्या केसीस, एक फातोर्डा जाल्या, दवर्ली जाल्या, वास्को जाल्या आनी जायते कडेन जायत आहा. लोक आतां कन्फ्यूज जाला, पुलिसा पातयप काय हेंकां चोरा पातयप अशें जाल्या. ते पुलीस जावन चोर जावन येता ते आनी लोकां मिसगायड करता. आनी ते टायमार जर फोन केल्यार पुलीस स्टेशनाक गाडी आसपा जाय, रोखडे पावपा जाय. 100 नंबर मारल्यार सुद्दां गाडी येयना, रोखडे येवपा जाय. आनी मातशें कितें आहा सिनियर सिटीजन जावं अशें तेंगेली भुरगीं तांकां समजोवपा जाय. अशें कोणी आयले जाल्यार हें करनाका म्हणून. जायते केसीस जाल्या.
म्हणजे फक्त सिनियर सिटीजनाक टार्गेट करता. हय 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 तेंका कितें आहा नॉलेज ना न्ही पुलीस म्हणून ते भिता पुलीस बरें आपले कितें सांगता म्हणून आनी एक फेक पुलीस हेका लागून दुसरें नांव पिड्ड्यार जाता बाबा ही कितें चल्लां काम खरी पुलिसेन नांव पिड्ड्यार जाता मागीर पुलिसाचें नांव मेन पुलीस आहा तेंगे नांव पिड्ड्यार जाता म्हणजे हांगा पुलीस स्टेशनार गाडी बी आसपा जाय रोखडे पावपाक पुलीस स्टेशनार गाडी आसपा जाय रोखडे पावपा जाय आनी एकली दवरली अशें जावन ती बिसूच जाली ती बायल अशें जावन ती सामकी हें जालें कितें जालें काम काचाबूल जाली हय सामकी दिशाभूल जावन प्रॉब्लम पडली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी मुजैफ शेख. गोंयांत ड्रग्सा कडेन संबंद दवरपाचो एक लांब इतिहास आसा. फाटल्या वर्सांनी जायती हाय प्रोफायल ड्रग्स प्रकरणां आसून लेगीत परिस्थितीत थोडोच बदल जाल्लो दिश्टी पडटा. दर दिसा आडमेळी आयिल्ल्यान तांच्या मुळाचो सोद घेवपाचेर प्रश्न उप्रासल्यात. गोंया सारक्या ल्हान राज्याक ड्रग्साचो प्रश्न तडीक लावपाक कित्याक अपेस आयला? Goa has an immense history, a bad history with drugs. Whether it has been prominent high-profile cases to small drug busts, Goa has an issue. Now, police every now and then say they have caught a person, a youth, peddling a small amount of drug, maybe 100 grams or, say 50 grams. And this is usually, very well put out, and even the media takes this up. But the issue isn't these small drug peddlers. Where are these drugs coming from? Now, despite so many of these small-time druggies caught and arrested, how have the police not been able to find their sources? Now, recently in Vasco at the railway station, about 600 grams of marijuana or ganja as we call it had been caught. But again, the question is, where are these sources? Where is it trickling in from? Now, drug is known for generating money. It is not just responsible for ruining lives, but the money that is generated from the sale of drugs has been known to fund terrorism. Now, this is an issue even the centre has been very carefully taking up, especially given that terrorism and the sale of arms and fundings have been raised through drug money. Now, it's very hard to believe that a small state such as Goa, which has a handful amount of entries into the state, is not being able to control the inflow of drugs. Whether it is by road, we have a few entry points, we have a few forest checkposts, and the sea. Now, we all know that coastal police lacks the infra. But again, it begs to question how a small state such as Goa is such a soft target for drugs. Now, even in the past, when we had issues where there have been murders and drugs were one of the main highlighting or the backing factor there, ultimately no consensus, no source was ever revealed. Where did all these drugs come from? And they still do. So the question is, what exactly is the solution? What is the long-term game plan here? Or is it that these small drug busts are enough to satisfy the criminal or the sort of the needs of the police targets? Also, now that we see that a lot of Goan youth, whether it is from schools, colleges, to youth who are just entering their adulthood, they are being exposed to these drugs, especially along the coastal belts of the northern side, whether it is from Kandolim right up to Mandre, where we see these frequent drug busts in small quantities. Again, the main question here is, where is the source? Why have they not been able to find the source, and how long before they do? गोवा 365 खातीर सुभाशीष गोवेकार, डायलन रॉड्रिगेस आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत टॅक्सीकारांचो विशय बरोच तापत चल्ला. एप बेज आसूं वा टाउट्स आसूं, हाचे दखल घेवन उपाय काडपाची फक्त मंत्र्या कडल्यान आश्वासनांच मेळटात. पूण अस्तित्वात अशें जाल्लें अजून तरी दिश्टी पडना. पळयात गोंयांत तापिल्लो टॅक्सीकारांचो विशय. पळयात काल कोलवा पुलीस स्टेशनात तांचे आड कागाळी सुरू आशिल्ल्यान टॅक्सी चालकांनी परतून एकदा आपल्याक येवपी समस्यांचेर उपाय काडपाची मागणी केली. आयज आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेनां करता. हें काल जालां आनी हेज्या पयलेंय जाता, आनी जेन्ना आमी ते फायंड आवट करता ते कंप्लेंट कोण ते, तेंचे एड्रेसूय आसना, तेंचें नांवूय आसना, तेंचो गांवूय आसना. आयज तुमकां रियल फॅक्ट कितें सांगता ते सांगूंक सोदता ते सगळ्यांक फर्स्ट ऑफ ऑल, जेन्ना ही हॉटेलां येता न्हू तेन्ना ह्या हॉटेलाची गू मूत धुल्लो न्हू सगळे आमचे टॅक्सीकार भाव जे हॉटेला भायल्यान बसता न्हू ते घेता सगळे गू मूत धुल्लो वास सगळो. आयज तर तांकां तरी बसोंक लायतू ते बसचे ना थिंगा, कित्याक वासान एकूच दिसान तांकां नाका जातलें. हे आमचे सगळे टॅक्सीकार डेली घेता.
पूण हे जे पिकअप करतात आनी पिकअप करता म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल कशें ते वेबसायट केल्या म्हणटा ती वेबसायटी कसली ओरिजिनल वेबसायट फेक वेबसायट कितें वेबसायटी कोणाकूच खबर ना. ते कडेन पंचायत लायसन्स आहा, ट्रेड लायसन्स आहा, हॉटेल आहा, ऑफिस आहा, मोबायलाचो ऑपरेट करता कितें करता ते कोणाकूच खबर ना. सो कांयच सारकें ना म्हणटे ते एड्रेस पासून ना ते म्हणजे घराच्या एड्रेसार ते वेबसायटी ते चलयता. सो हांवें मागता ह्यो वेबसायटी घेवन ते भुरगे जे आमचे कोस्टल बेल्टाचेर आमचे धंदो पिड्यार करता वो आमचे जे शापायन आमचे पायन आनी आमी थर्ड जनरेशन आतां म्हणजे ट्युरिजम सांबाळटा ते काबार करचे न्हू म्हणून एक रिक्वेस्ट. सी ही हॉटेलां पळय फर्स्ट ऑफ ऑल न्हू ही हॉटेलां हांवें पयलीं ते म्हणजे फर्स्ट टायम म्हणजे एकूच धंदो उरला गोंयकारांलो म्हणटा तो युनिटी आनी सारके रियल गोंयकार म्हणजे टॅक्सीवाले हें तुका हांव सांगता. आनी हेजो गोव्हर्मेंटाचो सारको कायदो आहा आनी गोव्हर्मेंटान दीस इश्यू हॅज टू बी रिजॉल्व नॉट आफ्टर द असेंब्ली बिफोर द असेंब्ली. हे परत तांकां रस्त्यार हाडप कितें तर सोल्युशन तांकां लॉलीपॉप दिताय म्हणजे कितें सगळे MLA बरे वयताय आनी म्हणटाय तुका सोल्युशन कोत्ताच बट मीन टायम हिंगा इल्लिगल पिकअप ड्रॉप जालो की एक काल आमच्या एक ड्रायव्हर कोण तरी वेबसायटीचेर पिकअप करून गेले हॉटेलाचेर. तेणी ताका विचारलें बाबा आमच्या हांगासर गाडी आसा त्यो व्हरोंक जायना म्हणून थंय तरी आसतना बाय फोर्स ते कितें करता एग्रेसीव जाता कोण येता ते की आमच्या ड्रायव्हरां कडेन बाबा तेंच्यांनी आमकां तांकां मारपाचें म्हणल्यार आमचे ड्रायव्हर तितले पिशे न्हू तांकां मारपाक कितले एग्रेसीव जाल्यार तुमी. आमी म्हणटा की न्हय बाबा तुमी वेबसायट चलयता न्हू थंयसर आमचो क्यू चलता बरे भाशेन क्यू चलता. कितलीं वर्सां जालीं 35-40 वर्सां जालीं म्हाका आतां 40 वर्सां जालीं गाडी चलयता. तांचो क्यूआक गाडयो चलता पळय तांकां चलोवनी तितून तुमी कित्याक इनवॉल्व जाता. आमी सुद्दां जर येयले नॉर्थाच्यान सावथाक जाल्यार आमी सांगता तेंच्यो गाडयो आसा त्यो गाडयो घेया तुमी. टॅक्सी चालकांचे दोनय गट आयज मडगांव कार्यालयान दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक वचून मेळ्ळे. आज आमी आसात ते मडगांव पुलीस स्टेशनार आसात आनी हे मडगांव पुलीस स्टेशनामध्ये हे साऊथ गोवाचे जे हेड ऑफिस आसा ह्या हेड ऑफिसां आसात. आज तुम्ही पळयतात काल एक टॅक्सीवाले येयले आज आनी एक टॅक्सीवाले येयले. ह्या टॅक्सीवाल्यांचे प्रॉब्लेम केन्ना सुट्टले हें आजुनूय कोणाक कांय कळना. हांगा जर हेंचे प्रॉब्लेम जर सरकारान बेगीच्या बेगीन सोडना जाल्यार हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन ही कॉलेप्स जातली. हांगा कितें जावपाक शकता. ह्या दिसांनी पळय इन्सिडेंट हे जे जाले कडेन आसात हे दोन्ही टॅक्सीवाल्या मदीं ह्यो वाडत गेले कडेन आसा आनी हांगा सद्याक हें सिच्युएशन कंट्रोला भायर वतलें. टॅक्सीवाल्यांचेर इन्सिडेंट जाता हे खूब जातात कित्याक एकमेकाचेर एकमेक टॅक्सीवाली जे आसात हे एलिगेशन करतात. आतां हे एलिगेशन केन्ना म्हणल्यार करतले जो पर्यंत सरकार आपल्याले कित तरी एक हें घेवन येयना तो पर्यंत ही झगडी जायत रावतली. अभी इसका फिलहाल कोई आउटकम नहीं है. उन्होंने अपने कंसर्न से वो रेज की. इसमें आगे हम फिलहाल देखेंगे क्या कर सकते हैं. ठीक है अपना रिप्रेजेंटेशन देने आए सर. एक हाथ खत्म होना चाहिए नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हो सकता. लॉ एंड ऑर्डर को खराब हम नहीं होने. दाबोळी विमानतळार येल्लो अँड ब्लॅक टॅक्सी आणि टाउट्स हांचे मदीं बरोच वाद पेटलो. पळयात. कितले हायजॅकर केल्या पळय आतां कितले डायरेक्ट दाखले न्हू रे. तेका रायट आहा तुमकां रायट हांगा पळय बेस्ट तुमकां रायट आहा तुमकां रायट व्हिडिओ काढ तू कितेंय काढ न्हू रे. हांव तशें घाले सोदनाका आमी जोडो काडटा एअरपोर्टाक येतोय हांगा आमी कितें भायले घाटी न्हू. कितें सांगता रगत काडटा बोर्ड बोट हिंगाचे म्हणटालो कितें उलयता म्हाका भाड मेल. चल चल तुका खंय अरे चल मग तू आता तू सोवले मरे तू सोंग ना आता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. फोंड्यात तळ्या पालिकेच्या वॉर्डात कोयराचो महापूर आयला. दुयेंसां पातळपाची भिरांत वाडल्या. पालिकेन बेगोबेग दखल घेवपाची मागणी समाज वावुरप्यांनी केल्या. तशेंच
कोयर उडोवप्या आड फायन घालप आनी हे सुवातेर CCTV बसोवपाचेर तांणी भर दिलो. लोक आनी पालिका कोयरा बाबतींत केन्ना गंभीर जातले वय काय ही समस्या अशीच उरतली वेळच सांगतलो. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. ते तळ्यांत आसा आनी ही बहुत म्युन्सिपालिटीचो वॉर्ड आसा आनी ह्या वॉर्डाक जो वॉर्ड कावन्सिलर जो आहा तो चेअरपर्सन आसा आनंद नायक आसा. पण आमी हांगा पळयतात की हे रस्त्या कुशीक जी लोक गार्बेज उडयतात. एक प्रश्न असो येता की म्युन्सिपालिटी म्हणटा आपूण गार्बेज कलेक्शन करता, पंचायत म्हणटा पंचायत म्हणटा बेतोडा ती आपुणूय कलेक्शन करता म्हणटा. हो कचरो कोणाक आनी कचरो उडयता कोण? अशें दिसता की हे कचऱ्या लागून हांगा खूब डेंग्यू जावपाच्या, मलेरिया जावपाच्या. आतां पावस पडटा, पावस म्हणून सगळो वाड आसा, सगळो गांव आसा, हे गांवां सगळे हे व्हळोन सगळे गांवां वतले आनी हे सगळें लोकांनी सुसपाचें असो प्रश्न येता. ताका लागून लोक मागतात की म्युन्सिपालिटीन हे सगळें बेगीचे बेगीन क्लीन करचें. हांगा तांचेच एक गार्बेज आसा, गार्बेज पॉयंट आसा तोय तो क्लीन ना. ताका लागून ते म्हणटा, लोक म्हणटा की हे हांगाची गार्बेज जी आहा ती बेगीचे बेगीन क्लीन करची. लोकांक हांगा दुयेंस जावपाचें जातलें तें पयस करचें अशें लोकांची मागणी आसा. सद्या फोण्या आमच्या म्युन्सिपालिटीचो बोर्ड हो तळ्यान म्हणटा थंय दुर्गाबाट. हांगा जर तूं पळयतलें फुडें म्युन्सिपालिटीचे आमगेले गार्बेज डंप आसा पूण ताका गेट बीट कांय ना. थंय गोरवां भोंवता, गवेरेडे भोंवता, रानडुकर भोंवता. तर कित्याक भोंवता तर हे अन्न रस्त्यार उडयल्या कारणान हांगा रानटी जनावरां येवपाक लागल्या. हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार महापूर आयलो असो दिसता पळोवपाक. महापूर हो कचऱ्याचो महापूर हांगा आसा. हाजे लागून आतां पावस पडटा, त्या पावसाचें उदक सगळे सकयल पर्यंत हांगा सगळे नागरीक रावता, तांच्या घरांनी हें पावसा उदक. तर हातूंत डेंग्यू, मलेरिया हे सगळे रोग हांगा जातले. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे फोंडेचे हेल्थ ऑफिस प्लस आमचे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, आमचे फोंडेचे जे कावन्सिलर आसा जो हांगा ह्या वॉर्डाक लागता, म्हाका दिसता नगराध्यक्षाकूच लागता हें बाबा आनंद नायक काका. तर हांगा येवन ही पळोवणी करची आनी जात तितले बेगीन कचरो उबारचो. आनी एक मेन म्हटल्यार कितें आसा, आमच्या नागरिकाची मिस्टेक आसा. नागरीक जे कितें करता, जे कामां घोबल येता ती सकाळ फुडें कचरो काडटा उडयता आनी ते चल्ली कामाक. कित्याक ते म्हणटा फाटल्यान कचरो व्हरपाक कोण येना आनी आयलो जाल्यार ते कुत्रे फाटल्यान हें करता म्हणून. तर एक मेन हांगा CCTV जाय, मेन एनफोर्समेंट जाय, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जाय. आनी जे कचरो उडयता तांकां एक 5,000 तरी फायन पडपाक जाय. त्या शिवाय हे लोक सुदारपाना आनी आमकां ह्या रोगराई पासून जर पयस करतलो जाल्यार हाचेर जातले बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेतोडा बोरी अपघातांचें सत्र चालूच आसा. घातक अपघाता उपरांत अधिकाऱ्यांक जाग आयली आनी बेतोडा जंक्शनाचेर सिग्नल बसयले. पूण अपघातांचेर फूल स्टॉप हाडपा खातीर फ्लायओव्हर ना जाल्यार अंडरपास करपाची मागणी नेट धरता. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. लोकांचो डिमांड आसा ते फ्लायओव्हर करपाचो, हो अंडरग्राउंड अंडरपास करपाचो. जसो कपलेश्वरी आसा आतां फाटल्यान पळयतात, जसो फ्लायओव्हर आसा तसो फ्लायओव्हर ते लोक मागतात. आनी फ्लायओव्हर जालो जाल्यार लोकांक खूब बरें जातलें, कित्याक थंय एक्सिडेंट कांय जावचें ना. कित्याक ती इंडस्ट्रियल स्टेट आसा बेतोडा इंडस्ट्रियल स्टेट आसा. एक रोड वता उजगांव वता, एक रोड बोरी वता आनी एक सिटी वयता. म्हणजे लोकांची गर्दी खूब आसता थंय आनी लोकांक जाय थंय कितें की थंय फ्लायओव्हर जाय. लोक सगळे फ्लायओव्हर मागतात आनी असो जर असो आमच्या फाटल्यान जो कपलेश्वरी आसा तसो जर ते फ्लायओव्हर जालो जाल्यार लोकांना प्रॉब्लेम सारको सॉल्व जातलो. सिग्नल ही कितली सुटतली. सिग्नलाक एक प्रॉब्लेम आसा की आतां गोंय थंय सिग्नल थोडी बंद पडले उरतात. ताका लागून खूब लोकांक त्रास जातात. ताका लागून आतां लोक मागतात की तांकां फ्लायओव्हर जाय म्हणून. हांगा फ्लायओव्हर जायच पडटलें कित्याक आतां गाडयो खूब लोकांक घरां खूब जाले ह्या सायडीच्यान बेतोडा बीन दत्तगड बीन खूब लोक जाले आनी तो फ्लायओव्हर जाय पडटलो ना जाल्यार परत परत ते ब्लॉक जातले. आनी हे दोनी सायडीच्या बायपासार हे ट्रक दवरता पळय बरें पयलीं हे लोकांनी हे करून पळय ट्रॅफीक PI बीन येवन हे काडलेलें आतां हे परत दवरपाक लागल्या. दोनी सायडीच्यान बेतोडा बोरये वयता तो रस्तो आनी खांडेपार वयता तो दोनी सायडीच्यान ट्रक व्हडले व्हडले ट्रॉली हे कंटेनर दवरता. सो लोकांक मागीर ते रस्त्या भितर भायर दवरता आनी ते लोकांक मागीर प्रॉब्लेम दिश्टी पडना आनी अशें एक्सिडेंट जाला पळय ते सगळे जे हे ब्लॉक जाता. सो ते कंटेनर दोनी सायडीन दवरल्या ते काडपाचे ते कंटेनर काडटा परत 1 म्हयन्यानी परत दवरता. हो इशू हो सगळ्यान जाल्लो खांडेपार सायडीन ह्या सायडीन जाला ह्या सायडीन आनी कंटेनर मेळटा ते दवरता. सो हे सगळे गव्हर्मेंटान
म्हणल्यार की ती ट्रक बी थोडी कंटेनर आले दोन्ही सायडीच्यान काडपाचे आनी हांगा फ्लायओवर एक जावपाक जाय. हांगांचो मेन रोड आसा ह्या मेन रोडाक अंडरपास जावपाची सामकी नितांत गरज आसा. कित्याक हो आमचो बेतोडा टू इंडस्ट्रियल रोड जो पळय आसा न्ही तो इंडस्ट्रियल झोन आसा आनी त्या इंडस्ट्रियल झोना खातीर सकाळच्या टायम आनी सांजच्या टायमार इतली वर्दळ आसता की लोकांक हेवटल्यान तेवटे वयतले जाल्यार टायम मेळना. आनी ती जर वर्दळ पयस जातली जाल्यार हो मेन रोड जो पळय आसा तो रुंदीकरण बेगिनात बेगीन जावपाची गरज आसा. आनी हेचे प्रत्येक डिपार्टमेंट जे हे रोडा खातीर लागताले त्या डिपार्टमेंटान लक्ष घालून तें काम बेगिनात बेगीन करून घेवचें. आनी आतां जी गैरसोय जाल्ली आसा ती सद्या इनकम्प्लीट जाल्ली आसा तितून तरी लोकांचें काम जाता. पूण जर तर फ्लायओवर जावन जर तर हेजे मुखार जर तर कंटिन्यू लोकांक वचपाची जर तर गैरसोय केली जाल्यार सरकाराचे तेजे बद्दल आनीक आमी धन्यवाद मानतले. आनी आमची मागणी आसा आमचो जो डिमांड आसा तो मेन म्हणजे फ्लायओवर किंवा अंडरपास जावचो. ताका लागून कन्सर्न आमचे डिपार्टमेंट म्हणात किंवा आमचे आमदार म्हणात मिनिस्टर म्हणात CM म्हणात सगळ्या कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले बेगीन हो फ्लायओवर किंवा अंडरपास हांगा जावचो जेणे करून एक्सिडंट जे आसा ते एक्सिडंट कमी जातले. आतां सिग्नल जे आसा तुमकां तुमी हांगा पळोवपाक शकता की हांगा कश्यो गाडयो कशे प्रमाणेन हांगा गाडयांची हांगा वर्दळ आसताली. आमी तुमकां सांगताले की हांगा गाडयांची वर्दळ सदांच आसता म्हणून. आतां हांगा अशें कळटा कारण एक एक मिनटान हांगा जेन्ना आमी हांगा सिग्नल पडटा तेच्या वेळार हांगा अशें कळोन तुका येता की हांगासर खरेंच कितल्यो गाडयांच्यो लायनी लागतात. ताका लागून अंडरपास किंवा फ्लायओवर जावचो अशी आमची मागणी आसा. रस्त्यार जो बोरयेच्यान ते खाडेपाऱ्या पर्यंत जो ट्रॉली जावं ट्रक रावता ताका लागून हांगासर चड एक्सिडेंट जाता. तेन्ना आमी सगळ्या पंचायतीक मागीर ट्रॅफिकाक आमी लेटरी केली सरपंचाक सांगलेलें तुका तो कितें करता तर ट्रॅफिकान येवन जाता तितके बेगीन ज्यो ट्रक लायता हांगासर ते काडपाची वेवस्था करची. आनी एकदां आमी अशेंच ते आडयलेले तुमी पत्रकार सगळे आशिल्ले तेन्ना मागीर तुका 8 दीस कितें लायल्यो काडल्यो मागीर परत लावपाक लागलो. तेन्ना हे पार्किंग करता पळय ताका लागून चड एक्सिडेंट जाता आनी ताका येता ते लोकांकूय बी त्रास जाता. तेन्ना हे सरकारान हेचेर लक्ष दिवचें अशी म्हाजी मागणी आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. पॅरिश यूथ नुवेन स्पोर्टिंग क्लब दवर्लेक हारयलो. 46व्या काना बाणावली सॉकर सर्तीत क्वार्टर फायनलीत पॅरिश यूथ नुवेन सुवात मेळयली. दांडो बाणावली सेंट जॉन दी बाप्तिस्ट फुटबॉल खेळामार स्पोर्टिंग क्लब काना बाणावलेन घडून हाडिल्ले 46व्या काना बाणावली सॉकर टुर्नामेंटान पॅरिश यूथ नुवेन स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्लीक 1-0 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीन सुवात मेळयली. बरी आहली गेम बट हांव सांगूंक सोदतां की आमचे कोण गांवचे लोकल्स आसा पळय तेमी अशें करून इंटरविलेज बीन खेळपाचें आनी मुखार फ्युचराक बीन फुटबॉलाक जायतो स्कोप आसा आनी जायत जाण नेचो हिंगातले आमचे नुवेंतले भुरगे बीन क्लबाक बीन खेळटा लायक स्पोर्टिंग शेजार बीन जो अर्दे सिलेक्ट जावन स्कावट करून तांकां प्लेयरांक गेले वयले तांकां कोचांनी. सो तेंच्या लागून मागता की आपणाची गेम बरी दाखोवन वचपाचें क्लबाक बरे क्लबाक खेळपाचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. पावसाचो राज्याचेर परिणाम जायत आसा. फुडल्या दिसांनी कितल्याशाच मालांनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. 21 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट लागू आसा. फुडारात पावसाचो दीस अपेक्षित आसा. उत्तर कर्नाटकाचेर सतत उंच हवेचे चक्रीवादळ आसा. फाटल्या 24 वरांत पावसाचे प्रमाण खूब वेगळे असले तरी मॉन्सून सादारण आसा. धार बानोड्या, पेडणे, फोण्या या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडलो जाल्यार पणजे आणि मुरगांवांत चड पावस पडलो. 18, 19, 20 आणि 21 जुलयाक येल्लो अलर्ट. मध्यम ते उटंगराचो पावस. शुक्रारचे तापमान 29 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शोयाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.